गोंयांत सध्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो बरोच बोवाळ चल्ला। 20 डिसेंबराक जावपी वेंचणुके खातीर सत्तेत आशिल्ली भाजपा विरोधी पक्षाच्या सदांच एक पावल फुडें आसात अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 50 उमेदवारां मदले 40 उमेदवारांच्या नांवांची वळेरी जाहीर केल्या आनी 2 उमेदवार पक्षाकडल्यान जाहीर जावपाच्या मार्गार आसा। मोर्जे, कवळे आनी वेलिंग प्रियोळ हे 3 मतदारसंघ मोगोवपाक दिला, जाल्यार 7 मतदारसंघात भाजपा अपक्षांक तेंको दितली। सध्या भाजपाचोच नेटान प्रचार सुरू आसा। मुख्यमंत्र्यान तर आतांच दक्षिणेत आनी उत्तरेत फकत कमळच फुलपाची भविष्यवाणी लेगीत केल्या, पूण आता ही भविष्यवाणी कितले मेरेन खरी थारतली हो येता तो वेळच सांगतलो। भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयले। सध्या अलायन्सात आशिल्ली काँग्रेस आनी आरजीपीन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या। गोवा फॉरवर्डान मात आपली वळेरी जाहीर करूंक ना, पूण प्रचाराचो नाल मात नेटान फोडला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आपल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवाराची पयली वळेरी भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयले। सध्या अलायन्सात आशिल्ली काँग्रेस आनी आरजीपीन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या। गोवा फॉरवर्डान मात आपली वळेरी जाहीर करूंक ना, पूण प्रचाराचो नाल मात नेटान फोडला। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आपल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवाराची पयली वळेरी जाहीर करून 12 उमेदवार जाहीर केल्यात। विरोधकांची युती बाबतीत जावपी चर्चा आनी कोफुजांवा मजगती ही वळेरी जाहीर जाल्ल्यान राजकीय चर्चेक ओतो आयला। मात सांताक्रूज अंजुना ह्यो 2 सिटां काँग्रेस आनी आरजीपीची चर्चा सुरू आशिल्ली, मात शिरोडचे सिटा खातीर गोवा फॉरवर्डान नेटान प्रचार सुरू केला। आता आरजीपीन 12 वळेरी जाहीर केला, तातूंत ही 3 सिटां आसा। या महागठबंधनाचे आतांच अशें जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेत कितें? आता वेळ मेळटा विरोधकांक लोकांची मनां जिखून मतां मेळोवपाचे, तेन्नाच ही कोफुसांवां लोकांचेर वायट छाप सोडटा काय? हो आता प्रत्येक गोंयकारांक प्रश्न सतायता। तरा दत्त जयंती निमतान भाजपान 7 जाल्यार काँग्रेसीच्या एका उमेदवारान अर्ज भरले, तशेंच 3 अपक्षांनी लेगीत उमेदवारी सादर केली। हाचे पयलीं एका अपक्ष उमेदवारान अर्ज भरला। हाका लागून आयच्या 11 अर्जां सयत जिल्लो पंचायती खातीर वट्ट 12 अर्ज दाखल जाल्ल्याची माहिती राज्य वेंचणूक आयोगान दिली। मजगती जी दुसरी वळेरी येतली तातूंतच अलायन्स एकठांय येतले काय ना हाचो निष्कर्श लागतलो अशें काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान सांगला, जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय तर सारको मौन आसा। एके वाटेन आपाच्या अमित पालेकारान आमी अलायन्सात वचूंक ना ते बरे जाले अशें सांगला। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर फकत 17 दीस उरल्यात, पूण गोंयांत सध्या कही खुशी कही गम पळोवपाक मेळटा। भाजपात लेगीत कांय नवे उमेदवार पळोवपाक मेळिल्ल्यान आनी आदल्या उमेदवारांक तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान थोड्यांच्या तोंडार काळोख पडून तांच्यांनी अपक्ष लडोवपाचेच थारायला। तशेंच भाजपाच्या नांवान बोटां मोडपाचेय चालू केला। मात अलायन्साचे पिक्चर अजून मेरेन स्पश्ट नाशिल्ल्याचेय दिसून येता। ज्या युतीच्या फाटबळाचेर भाजपा आड जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाचे आशिल्ले, तेच पक्षाचे कार्यकर्ते एकामेका आड उमेदवाराचे अर्ज दाखल केल्ले दिश्टी पडटा। देखून आप पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत स्वतंत्र लढो दिवपाचो योग्य निर्णय घेतला। पूण आता ह्याच वेंचणुकेत अशें मागीर 2027त कितें? काय फकत हे एकामेकाची मतां फोडपाचे राजकारण चल्ला? हे कुवाडे आता 17 दिसांनी सुट्टले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।